पणजी महापालिका वेंचणुकेत हांवें खंयच्याच पॅनलाक तेंको दिल्लो ना। बऱ्या उमेदवारांक म्हजो वैयक्तीक तेंको आसा। कांय लोक आपले नांव येवपी महापालिकेच्या वेंचणुकेक राजकीय स्वार्थाक वापरतात, पण आपलो कांय उमेदवारांक वैयक्तीक तेंको आसा, मागीर ते उमेदवार खंयच्याय पॅनलांतले आसूं येता, अशें उत्पल पर्रीकर हांणी स्पश्ट केलां। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हळ्यार फाटले कितलेक दीस कितें ना कितें कारणान म्हजें नांव पेपरार येतालें। हांव खरी प्रेस कॉन्फरन्स बी घेवपाचो न्हय, पण एक खंय तरी जे पेपरार येता ते काही पेपरांनी सारकी न्यूज हाडली, पण काही आनी सारकी हाडूंक ना। हाजे अनेक कारणां आसूं शकता। पणजेन खूब जाण जांकां हांवें सपोर्ट केला काय सपोर्ट करूंक ना, तरी सुद्दां म्हजें नांव घेवन खूब जाणांनी प्रचारूय चालू केला आनी खूब जाण हांव सपोर्ट करता म्हणूनय सांगता। म्हणून एक खरें कितें तें कळपाक तुमकां हांगा आपयता। आनी तरी सुद्दां हांव राविल्लो, पण आज एक अशें पॉलिटिकल क्लिपींग वॉट्सॅपार सर्क्युलेट जावपाक खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन बंडखोरी जाल्या आनी ह्या हाचे न्यूज खूब येवपाक लागली। सो त्या विशयाचेर उलोवपाक तुमकां आपयलो आसा। म्हाका खबर ना हे क्लिपींग कोणें सर्क्युलेट केलां। तांकां पर्रीकार हें नांव राजकारणान नाका तांणी सर्क्युलेट केलां, काय तांकां पर्रीकार नांव हें राजकारणान तांच्या सायडीन जाय आनी सर्क्युलेट केलां, हें म्हाका खबर ना। हें तुमकां फायंड आवट करचें पडटलें। बंडखोरी करूंक जाय आशिल्ली जाल्यार ज्या दिसा विधानसभेचेर म्हजी केस आसतना जो असो निर्णय घेतलो तेन्नाच करपाचो। पण मे बी एक तर सगळ्यांक विश्वास आशिल्लो की मे बी हांव एकटोच व्यक्ती आसा हांगा की तो बंडखोरी तशी करचो ना, कित्याक अनेक जांचे कॅन्डिडेट म्हणून तेन्ना विधानसभेक नांव आशिल्लें फुडें, तांकां जेन्ना टिकेट मेळूंक ना तांणी सरळ दुसऱ्या पार्टींतल्यान विधानसभा तीच निवडणूक लडयलेली आसा। सो हांव बंडखोर हो शब्द खूब सिरियस घेता आनी तो सहसा असो कोणें वापरलो आनी अशें राजकीय क्लिपींग करून सर्क्युलेट केलें, ताच्या खातीर म्हाका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा। पणजी कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनाची खबर आयल्यार म्हजो हे सारको स्पश्ट आसा। हांवें खंयच्याच पूर्ण पॅनलाक सपोर्ट करूंक ना, ते मागीर खंयचेय आसूं। हांवें म्हजो सपोर्ट इंडिविज्युअल व्यक्तींक आसा आनी तो पर्सनल लेवलचेर आसा। तो हांवें कोणाक पब्लिकूय करूंक ना। म्हजे कडेन खुबशे हांगा पॉलिटिशियन्स आसा, तांचे कडेन पॉलिटिकल पयसो आसा, पॉलिटिकल मसल पावर आसा। म्हजे कडेन फक्त पॉलिटिकल गुडवील आसा पणजेकारांची, आनी ताच्या खातीर ती राखपा खातीर आनी त्या गुडविला खातीर म्हजे कडेन अनेक लोक मेळपाक येतात, तांकां हांव मेळ्ळां। पण सपोर्ट तांकां आसलो कोण बरो व्यक्ती म्हाका दिसल्यार ताका सपोर्ट हांवें पर्सनल सपोर्ट दिल्लो आसा, पब्लिकली दिवंक ना। आय हॅव नॉट सपोर्टेड एनी ऑफ द पॅनल्स। म्हजो सपोर्ट इंडिविज्युअल लोकांक आसतलो एज अ सिटीजन, एंड दॅट वील बी अ पर्सनल सपोर्ट, नॉट अ पब्लीक सपोर्ट। पार्टी सपोर्ट म्हजो हांवें क्लियर हातून सांगला, म्हजो खंयच्याच फूल पॅनलाक सपोर्ट ब्लँकेट सपोर्ट ना। म्हजो इंडिविज्युअल व्यक्तींक जांकां हांव वळखता, जांचें हांवें काम पळयलां, तांकां आसूं शकता, तो सुद्दां पर्सनल लेवल। अशे कितले कॅन्डिडेट पार्टी भितर आतां पॅनल जे सपोर्ट केला, अशे कितले कॅन्डिडेट खूब जाण आसा। खूब जाणांनी म्हाका फोनूय केल्या, खूब जाणांक मेळ्ळाय पार्टी पॅनलाचेर, म्हणजे पार्टी पॅनल म्हणजे ते पॅनल दोन्ही हातून आसपाक शकता अशें, पण दॅट इज अ पर्सनल सपोर्ट एज अ सिटीजन. It is not a public support which can be used for canvassing.